प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 5वा विसवोर वोड 17 ते 19 पर्यंत. Matthew chapter 5 verses 17 to 19. आणि आता आमी पहिले देवाचे उतर आयकुया. सोबूत व प्रवादी हाका काढून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजो नाकात. तांकां काढून उडोवंक न्हय पूण सोपून नायक पावोवंक हांव आयला. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पुऱ्याक कोणोंक जाय तितले घडले शिवाय समोर तितले एक सगळ्यावन ल्हान अक्षर वो अक्षरांक लायलेली एक सुपुल्ली तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या सुपुल्ल्या आज्ञा भितरली एक पोरयान मोडटीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यावन ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण देव सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जे वाचलां जेजू सुमर्ती विशीं आमकां शिकोवन दिता. आनी आयज ह्या 17 वडीन जी उतरां तो उलयता तो खुर्सार वेच्या आदीं, आमचें मरण मरच्या आदीं, आमची पातकां घेवच्या आदीं, आमचे शिराप घेवच्या आदीं, आमची सगळी कितें म्हणटात तें लॉज आनी आमचें नाकारपण, आमची गरीबकाय, आमचे शिराप, आमकां जे फावो जावंक जाल्लें आमच्या पातकां लागून तें करच्या आदीं ही उतरां उलयता. आनी तो म्हणटा 17 वडीन, समोर वो प्रवादी हांकां काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी सजमो नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय पूण संपूर्णायक पावोवंक हांव येयला. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत येयल्लो तेन्ना तो येवचे पयलीं देवान मोजेसाक कायदो दिल्लो, ताका मानामेन दिलो, हें कोन्न नाका तें कोन्न नाका, 10 मानामेन दिल्ले आनी लोक त्या मानामाना प्रमाणे आपलें जिवीत सारताले. आनी तांकां सजमणी आसली की ते मानामेन करून आतां ती देवाच्या फुडें एकदम बरी आसली, भाग्यवंत आसली, म्हणजे देवाक मानता तसली आसली. पूण भाव भयणीनो, देवान ते मानामेंत मनशांक दिवंक ना ते करपाक. देवान हे मानामेंत मनशांक दिल्ले तांकां दाखोवपाक की तांच्यान ते मानामेंत करूंक जायना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, देवान ते मानामेंत मोजेसाक दिल्ले, तो कायदो दिल्लो मनशांक करपाक, पूण तो करपाक दिवंक ना. आमी सजमता की देवान हो मानामेंत दिलो आनी लोक कोत्तालो म्हणून, देखून तो भाग्यवंत जालो म्हणून, देव ताका मानतलो म्हणून. भाव भयणीनो, देवाचो स्टँडर्ड म्हणटा तो, देवाची खोशी, हो देवाचें भाग्यवंतपण, हो देवाचें पवित्रकाय इतली व्हड की मनशांक देवाचो कायदो करून पवित्र जावंक जायना. पवित्र जावंक जायना, भाग्यवंत जावंक जायना आमच्या कोन्यांनी. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना देवान हो कायदो दिल्लो, हे मानामेन दिल्ले मोजेसाक मनशांक करपाक, ते खंयच्या मनशाक करूंक जायनासले. फकत जेजू ह्या संवसारांत येवन ते मानामेन केले, ते जे कायदो दिल्लो तो केलो. आतां जेन्ना तो खुर्सार मेलो आमचे पासत, ताणें आमचें जे आमकां फाव जावंक जाय आसलें, आमची जे पातकां घेवंक जाय, आमच्या पातकाचें फारीकपण आमकां दिवंक जाय आसलें तें जेजून दिलें. आमी जें दिवंक जाय आसलें ताणें घेतलें आनी ताणें दिलें. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जें जेजून घडलां खुर्सार, ताजेर आमी चोत्राय करता, ताज्या आमोलीक रोगतान आमी नितोड जाता. आतां आमकां मानामेंत कायदो करपाची गरज ना, पूण आतां आमकां फकत एक नोक मानामेंत करचो पडटा. आनी तो मानामेंत जावन आसा मोगाचो, द कमांडमेंट ऑफ लव. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी सोरवंटा देव म्हूण मानता, आमी एक नवी रोसना जाता. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. जेन्ना आमकां तो पवित्र आत्मो दिता, पवित्र आत्मो देवाचो मोग आमचे भितर उतरयता. रोमकारांक 5वा विसवोर वड 5 कितें म्हणटा, देवान पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या आत्म्यान हो मोग, आमचो देवाचो मोग आमचे भितर उतरयला. तर भाव भयणीनो,
आमी देवाचो मोग करूंक जाय जाल्यार आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय जाल्यार आमी हो मनामेन जो जेजून दिला आमकां मोगाचो करपाक जाय जाल्यार आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजूचेर आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजूच्या अमोलीक रोगताचेर आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजूच्या उतराचेर आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजू त्या पवित्र आत्म्याचेर कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी एक नोय रोचना जाता आतां आमी नितोड जाता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आतां आमकां बातिजमा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बातिजम द बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट आतां पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यान आमचे भितर हो देवाचो मोग ओतयता आनी ह्या देवाच्या मोगा वरवीं आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता देवाचें उतर पाळूंक जाता आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता देवाचें उतर म्हणटा ही वी लव बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट आमी देवाचो मोग करता कित्याक ताणें आमचो मोग पयलो केलो भाव भयणीनो आमी समजना की आमी देवाचो मोग करतले आमी देवस्पण करतले आमी धर्म करतले मागणे करतले निसाम येतले सगळें करतले पूण भाव भयणीनो हें फकत धर्माचें काम पूण आमी जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी सोरमंडार म्हण मानता त्याच वेळार आमी तोंड उक्तें करून आमी तें परगट्टा की खरें जेजू म्हजो सोमी म्हजो देव म्हजो सोरमंडार त्याच वेळार कितें घडटा भाव भयणीनो म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव म्हजे भितर मोग ओतयता आनी हो मोग म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता ह्या मोगा वरवीं म्हज्या देवाचो मोग करूंक जाता आपलें उतर पाडून जेजून सांगलां आमकां तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाडूंक जाय जुवांचो 14 बोड 21 आनी 23 कितें म्हणटा तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात फकत म्हाका उतरांनी सांगिनाकात तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात म्हजें उतर कोत्तल्यात फकत आयकोचें ना खूब लोक आयकता पूण उतर करिना देखून भाव भयणीनो खरें आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार खरें आमी देवाचो मोग करता जाल्यार खरें आमी देवाचो मोग आपणायला जाल्यार पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक जिवांचो 26 बोड 60 आनी 3 तो कितें म्हणटा देव म्हणटा जेजू म्हणटा म्हजें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत तर भाव भयणीनो जेन्ना आमी उतर पाळटा त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आमच्या मनाची नडसुणी करता आमची मनाची नडसुणी करून आमकां आदार येता आमचो पवित्र आत्म्याचो आदार तर आमी जेन्ना आमच्या मनाची नडसुणी करता तें उतर आमी पाळटा आतां आमी खरें हो देवाचो मोग आमी आमी आपणायला तो आमी आमी उतर पाडून देवाचो मोग करता आनी जेन्ना आमी देवाचो मोग करता देवाचें उतर पाळटा आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक पावता आनी त्या भाशेन आमी ही जो मानामेन दिला जेजून आमकां नव्या कोरारान मानामेन दिला मोगाचो मानामेन दुसरे कायदे करपाचो न्हय पूण मानामेन मोगाचो तेन्ना आमी खरेंच आमच्यान देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता कित्याक आमी तो मोग आपणायला आयज भाव म्हणून ह्या उतराचेर आमी खरी भाशेन नियाल करुया खरें आमी आजून पासून जेजूक आमचो सोमी देव सर्वंडार म्हण मानून घेवंक ना जाल्यार ओय आमी भावार्थी म्हणटा आमी मिसाक वेता आमी खूब वस्तू करता पूण आमी खरें भावार्थी जाल्यार आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया देवाचें उतर पाडुया खरें जेजूक आमच्या बापाक दाखोवया की आमी ताजो मोग करता म्हणून आनी हो मोग केल्या उपरांत आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक पावतले आमी खरे भशेन ज्या लोकांनी आमकां वायट केलां आमकां आमच्या दुस्माना पासून आमच्यान मोग करूंक जाता कित्याक जेजून सांगला तुमच्या दुस्मानाचो पासून तुमी मोग करूंक जाय तांचे पासून मागणें करूंक जाय तांकां बरे भाशेन तुमी त्रास करूंक जाय हें आमी करूंक पावतले जेन्ना हो मोग देवाचो आमी आपणायतले पवित्र आत्म्या उदेशी आनी आमी देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी पावतले तुमकां आयज आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव